गोरा आपल्या दारून म्हणतो Today we have made history in the history of Benawali constituency. पहिलो आमदार जो आज सांगता हॉटेल नाका मेगा प्रोजेक्ट नाका फर्स्ट आमदार आज आमी इतिहास केला तेका लागून तेका काळजांत देव बरें करूं म्हणटा आनी तशें आमगे गांवच्या लोकांक सगळ्यांक आज येयलें तेंक जायते फोन येवन तेंक जायत्यो धमकी दिल्ल्यो वचना काय म्हूण बट तेम दाखयलां गांवच कितू मोग आहा तो आनी हांव सोशल वर्कराक सांगता आमी तुगेलो सोशल वर्क चयलो बाबा आज जोण सांगता हे गांवां फॅमिलीज आहाय भुरगीं आहाय तेंकां एसोलेंट डिस्ट्रॅक्शन कोनाका आनी तुवें आमकां सोशल वर्क केलो तो तुका आमकां काळजांत देव बरें कर म्हणटाय तशें आमगे इलेक्टेड 5 मेंबर्स तुमकां आमी इलेक्ट केल्लीं आमगे गांव राखो म्हळ्यार तुमी हें डिस्ट्रॅक्शन करून दवरलां आनी फाटीं तुमी विडियो केला हिंग कांय जालें ना मो तुमकां कांय जालें ना दिसत जाल्यार MLA गे ऑफिसान दोड्यां दोतोर येता प्लीज AI फ्री चॅकअप कोराय दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेव्हलपमेंट फकत तुमगेलें पर्सनल डेव्हलपमेंट करपा एसो डिस्ट्रॅक्शन आमगे गांवां कोनाकाय आनी हेज्या मुखार आमी करपा दिवपा नाय रिप्रेझेंटेटिव्ह ह्या जाग्यार बसयल्लो आसा जिल्हा. I was waiting for that question first of all. हांव सांगपा म्हळ्यार आय एम अ फिशरमॅन एज अ ZP मागीर एट द एज ऑफ 13 हांव हे दोयऱ्यार आख्या भोंवला म्हणजे पायजे बारात नुस्त्या धरून सांगपा म्हळ्यार म्हाका केन्ना पांय वाट दाखोवं ना पण पांय इसरोल आसता दाखोवपाक कित्याक दाखोवं ना कित्याक तो जो रस्तो आसलो तो रस्तो आमी त्या रस्त्यार धरून आमी सकयल येताले आज टायमार जेन्ना आमी नुस्त्या मारताले तेन्ना आतां जे न्यू सिस्टम कितें जालां इट्स व्हेरी गूड थिंग फॉर द फिशरमॅन एक गाडी सकयल रस्त्या दोयऱ्या पाळ्यार देंवता नुस्त्या भरपाक आमच्या टायमार हांदार 2 दांडे धरून फाटी घेवन वयर येताले भरपाक पिकापांत सो त्या टायमार आमी ते वदां जाताले बट डेव्हलपमेंट गरजेचें बट हें पण 10 मिटर रस्तो म्हाका दिसता कोणाक गोंयकारांक नाका काल कोलाचो इश्यू आसा तुमी जाणा काल कितलो लोक एकठांय आला कोल हार्म करता बट हेंय हार्म करतले लोकांक इन फ्युचर आमच्या वारका लांगोटे वचोन चोयाय थिंगा लोक रोटा कित्याक थिंगा आख्खे प्रोजेक्ट काब केला 10-15 वर्सां पंचायत आहले कितें केलां कोण दिल्लें हें करूंक येचो हिंगा आज पासून लांगोट कोण काब केलें हिंगा कॅम्पेनींग आयले लोक म्हाका म्हणटा बाबा आमकां घांटी चड दिसती पडटा आमगे गोंयकारांक आख्खें सेम वे फातराड कोना काय हांव वोल्डकार जावं बेनावली ZP जावं बट म्हाका हातराडे मोगा कित्याक द एज ऑफ 13 अप टू 21 हांवें दोयऱ्यापाडा म्हणजे 5 बारा काम केलां मनीस म्हाका हातराडे लोक करता हांव कोण तो बट बेजिकली हांव रिक्वेस्ट करता पंचायता कडेन फिशरमॅना जावं 3 मिटर रस्तो MLA जालां वी आर देर टेक प्रॉपर परमिशन डू इट जरी तर उदका प्रॉब्लम आहा एक ट्रेंच मारूं जाता एक नल्ला ओपन करता वी आर देर लेट्स डू इट बट 10 मिटर आनी कोणाक फायदो करूं नाका आनी लोकांक लुकसाण करूं नाका इतलें हांव आज जोड मागता पंचायता कडेन हांवें ऑफिशियल नोटीस कोणाक बरयलो ना आय हॅव कॉल्ड द डिपार्टमेंट्स ओवर द फोन बिकॉज द इन्सिडेंट हॅपन्ड आय थिंक ऑन अ फ्रायडे नायट ऑर सॅटर्डे सो मागीर काल संडे जाली आनी टुडे इज मंडे ड्युरींग द विकेंड everything is come up on the paper besides my call to GCZMA, call to forest, call to tourism and video. Besides my call, I am sure they all have seen on the social media, because social media is a very good tool to portray whatever wrong things are happening, and on Sumoto also they could come here, but yes, I have called them and I have sent everybody a message. All the punches are part of my broadcast group where they have also received individual messages to come here, but official letter bonin kona aaj inspection jalna. So I think we are very clear today. WhatsApp is a medium where it is considered as it is a proof of document where you are given an invitation. Everybody can come here and everybody can speak.
I have not abused anyone. I want the law to be followed. We are not against BJP investors, that is the Dempo. But we are against the Dempo if he wants to do illegally develop his plot there by bringing an illegal road like this. Because you are here to contest elections. And if you are going to do this, then something is wrong. And you should condemn this kind of act because you have the capacity to make sure everything is done legally. So why illegal things are done? That means तू काय खबर आहा तुगे तो प्रोजेक्ट लिगली येवपा जायना म्हूण आनी हो म्हूण तूं बिहारचो आनी तेंगे कनेक्शनिंग कितको पावता तें खबर ना आतां ह्यो एक दिसा भितर ह्यो इन्फॉर्मेशन जरी तर आमकां मेळटा वी विल ऑल्सो हॅव टायम देर आर लॉट ऑफ एक्टिविस्ट वर्किंग फॉर CRZ related matters. We will also work with them. They are also going to take up this matter. But finally, I want the GCZMA to ensure this area is seized. No panchayat person should able to come here and even touch something here now. We have to make this protocol available. So in Porat and Ratyamad, it is not easy for all of us potat to monitor here. How it is possible? And समज ते जर तर सॅटर्डे ह्या भुरग्यांनी जर तो चोवू ना आनी हे समज जर तरी झुकून कोण गेल्ले जाल्यार MLAन गेल म्हणटाले हेच कोता हे सो ही गुंडाराज म्हणटा तिचो ही द वे दे ट्राय टू सी द मशिनरी धाडपा थिंगाची एन आय एम ऑन रिकॉर्ड गुलाबाचो एडिटर बाब फावस्तो न्हू पारकी तो ही वॉज हियर दॅट डे वेन द मशिनरी कितकोन ताका उलयलो तो तेका कडेन तुमी विचार ही इज ऑल्सो विटनस टू दीस देर आर सेवरल अदर पीपल लोकल्स सो वॉट आर वी ट्रायंग टू डू कोणा माकोड मुटाय तेक एब्यूज केलो फावस्ताक एंड फॉर वॉट फॉर दीस झा हे झा लागून सो मुगे मेसेज इज व्हेरी क्लियर तुमी मायक घेवन आनी प्रेसा आपयन धमकी दिल म्हूण तुका कोण भिनाय आनी तूं हॉर्सां उलयल म्हूण ही कागद आहाय आनी जेन्ना पुसान हे पेन आहा न्हू तुमकां कापस्ताद दाखोवपा आमको आहा आनी आमी हे गुंडाराज हे कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आमी सुसेग हाडलो आहा तो सुसेग आमी दोतले आनी आमी मेंटेन करतले आनी तेका लागून लोकांक आमी निवडून हाडला आनी तेका लागून लोकांक सुसेग जाय जाल्यार लोक पोतूनय आमकां हाडटलो निवडून बट वी वील नॉट टॉलरेट दिस अग्री जाई वाट ती वाट प्रपोज करपाची CRZ 3 कडेन CRZ परमिशन मागपाचें आनी सांगपाचें आमची ही वाट जाय ती वाट CRZ कितकोन परमिशन दिता फिशरमॅनाक दॅट इज अप टू द CRZ बट ती CRZ दिना म्हूण हिंग येन रात्या मोद सॅटर्डेन करूं जायना तुका मोग आहा फिशरमॅनाचो आनी तांकां 3 मीटर वाट करूं जाय मंडे यो सगळ्यां आपय फिशरमॅनाक आनी तांकां गेन कर डोंट टॉक दीस थिंग्स टू अस वी नो वॉट वी आर टॉकिंग हरसां उलयलो शादी फुलयन बॉस दोज डेज आर ओवर हिंग बायल एकठांय जावन हापायतलीं मुखार कळ जाल्यार फॅन्सी सोडोबर बायल एकठांय जावन हापायतलीं सो डोंट फूल गोवन्स यू आर फूल्ड एवरी वन फॉर ऑल दीज इयर्स वी वील नॉट टेक यू ऑल फॉर ग्रांटेड एनी मोर आमी कायद्या प्रमाण उलयताय आनी कायद्या प्रमाणें उलयतले यू कॅनॉट टेक एवरी वन फॉर ग्रांटेड आनी सिरीज कोराय जोडाय पयले घर बांदाय फोक्या फार माना काय हिंगा आमचेर कळ्ळें काय न्हू आनी आमी होग रावपा नाय तुमगे फोक्या फारांचेर 30 वर्स कॉन्स्टिट्युएन्सी आसली तुमगेले वॉट यू ऑल हॅव डन तांकां मरे सोसूंक जायना तांकां दुखोता आनी दुखोत म्हणटरी रिंगा कोताय ते हां दुखोताय कांतार म्हणपाचें आनी रिंगाय म्हणपाचें सो दुखोत म्हणटरी रिंगा कोताय आनी ते रिंगाक चलत तेंगेले तांकां दुखोत न्हू आनी ते ज्या प्रॉपर्टी कोण इंकलो तेंय वार्किंगारू सांगतले तेजी आनी हांव वचना ये जहाँ प्रॉपर्टी कौन इंकलो दी you yourself will emphasize that 10 meters road is being done for whom between two properties what else not for fishermen I don't have to emphasize this is common sense to all of us including you 10 meters road no sir you agree no I have to ask yes no he agrees the question is if as a MLA you all are not happy for some particular reason it is always good to discuss but now, this is a now topic you're saying if Dempo wants to come out he needs 10 meters road on both sides as what I understand as per and how does this fellow get the road on the other side of then the that means we don't know what side is going to happen that side we have not gone away that side 200 plus units you need both the roads मोठे म्हाका खबर आहा 200 युनिट जाय जाल्यार सो सेकंड रोड जालो जाल्यार इमिजिएट बेनिफिशरी हो जालो सो म्हणजे आतां सेंड दिवन आय तेचो एंड माय ओनली रिक्वेस्ट टू एवरी वन इज
आमकां 10 मीटर रोड गांवां नाकाय कित्याक हो 10 मीटर्स रोड आम अग्री जालो जाल्यार एक अटॅच जातो 15 मिटराचो. सो डेट मीन्स वी आर एक्नॉलेजिंग दॅट ऑल्सो. सो डेट मीन्स ऑल इंटरनल रोड विच आर मार्क 15 meters सगळ्यांक कवर वयतली. एंड आय थिंक युअर हाऊस इज विथीन दॅट 15-10 meters रोड. युअर हाऊस वील गो. करमणी इगो जोयतली, सगळो इगो जोयताय हे. सो वी कॅनॉट एक्नॉलेज, वी कॅनॉट से आम एक जाग्यार अपोज कोताय, दुसऱ्या जाग्यार वी आर प्रमोटिंग 10 meters. डजंट मेक सेन्स. When as informed by Honorable MLA of Benali constituency, Vengzi sir, sir called for a joint site inspection of all the departments, where he informed us ki काम चालू असले on the during the weekend. So पंचायतीन जे usually developmental worksaची files येतात, they come to from the panchayat, they come to the BDO office. BDOतल्यान approval मेळटा. But in this case, no file has come to our office. So since sir has brought this issue to our notice, we will definitely issue a memorandum to the secretary. Officially report घेतली ताजे कडल्यान exact किती issue आसा तो. Also we will carry out an inquiry and accordingly report to the director for further necessary action from our end. 2024 तेंच्यांनी रेजोल्यूशन घेतलेलें रोड. ओके सो ताजे खातीर आमकां रेजोल्यूशन पयलीं चॅक करपा पडटलें एज टू वॉट रेजोल्यूशन हॅज बीन टेकन एंड वेदर दे हॅव टेकन NOCs फ्रॉम द कन्सर्न डिपार्टमेंट्स. ते आसा जाल्यार चॅक करचे पडटले एंड वी वील इन्क्वायर इन टू द मॅटर एंड अकॉर्डिंगली सेंड रिपोर्ट टू डायरेक्टर फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन. तुमच्या BDO डिपार्टमेंटांतल्यान प्रपोज जावना ह्यो कांयच ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.